मोगाळ भावाभयणो, आयज पयलो शुक्रार म्हयन्याचो आनी हे पवित्र वोर आमी हे पवित्र वरांत वांटो घेता. तुमचे पासून आमी मागता, आमकां जायती मिरात येयल्या, जायते घुस्पल गोंदळाक आमी सांपडल्या. फाल्यां कितें जातलें आमकां खबर ना. ह्या पवित्र वरांत आमी मागुया एकामेका पासून ह्या भोव आंबट वेळार जेजूच आमचो सगात जावं. जेजूच्याच पांयाशी आमी वचूंक आनी ताच्या कश्टांतल्यान पुनर्जिवनपणांतल्यान आमी ताचें मोल अणभवूंक मागुया. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजूक येवकार दिवया. येवकार दिवंक गायन घेवया R30 प्रभू जेजू. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. दुर्गड ताल्यो पेटून बिजली जगना मारा सोडून कागी गुवा पावसाक घुसघुस सोडून प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. मुगाळ भावाभयणो, जेजू आमचे मुखार हाजीर जालो आसा. जेजूचेर आमी नदर मारया. तो स्वर्गांत जावन देंवलोलो उडो आनी होच उडो जो खाता ताचे रोगोत पियेता तो सासणाक मरचो ना. ही जेजूची उतरां. देव ह्या उड्या रुपान आमचे मुखार हाजीर जाला. ताचें वर्तेपण ओळखून घेवया. ताचें वर्तेपण ओळखून घेवंक आमचें किरकोळपण आमी पयलें ओळखून घेवपाक जाय. देखून जेजूक आतां आमची मान मागोवन आमी नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. तुका दिसता जाल्यार तुवें बसचें, जाय जाल्यार दिल्लीरूच रावून जेजूक सांगाता हो वेळ सारचो. लिपून रावलोल्या देवा, उड्या सोऱ्या रुपान लिपलोल्या तुका पोरणेपाट करून नमस्कार करता. भक्तीपणान तुका वंदिता. मोशें हीण ओलकें काळीज
सारकें खालतें जाता तुजे मुखार तुजेर नदरूच घालून सगलोच दिरोन वेता जीव म्हजो आंगा जर सोदीन तुका पळयोवन सांसपून चाखून सांपडनाय तुजे उतर मात आयकून काळजांत म्हज्या भावार्थ थीर जाता तुवें देवाच्या पुतान सांगलां तितलें खात्रेन स्वत मानता स्वतूच स्वताचें तो हाचे उदीक कितेंच खरें ना खुर्सार कुंकूड लोयतना फकत तुजें देवपण लिपलोलें हांगा बाराबर लिपता आमचे खातीर तुजें मनशेपण बऱ्याक तरी मनशेपण तुजें आनी तुजें देवपण सत मानून सायबा हे वेळार मागता त्या उजवे हाताच्या चोरान मागलें तेच तुझे लुकलुकीत घावे पळयोवन तोमास तुका वंदिता हे गाय पळयनासतना हांवूय म्हजो देव म्हूण तुका पाचारता भावार्थ म्हजो खोर थीर घोट तसोच वाडोय म्हजो बरो असो तुज्या मोगाचो उजो म्हज्या काळजांत शेजू पेटयत वच तुज्या मरणांचो उगडास दोनिया आमकां घडून दवरलोय जिवो स्वर्गीचो उडो सासणीक जिवीत मनशांक दितलो म्हाका सासणाचें जिवीत दितो सायबा जा तूं म्हजो प्राण तुजी सर्गीची गोडसाण सदांच चापूंक म्हाका फावो कर धुलो पाकोळ्या आमच्या जेजू म्हज्या सुम्या प्रितीच्या मेळो जाला हांव पातकांत तुज्या रगतान म्हाका कोर नितोड तुज्या रगतान धुय म्हाका ताचो पुरो सायबा एक थेंबो आखे पृथ्वेचे अपराध धुवन काडच्याक संसार सोडोवच्या उंड्या सोऱ्याच्या पान आमचे मदें दीस रात रावताय तुका पड्ड्या खाला पळयोवन काळजांत म्हज्या सायबा आस वाडटा कशामूच तुजें पळयोवन काळीज म्हज्या आशेवन आशेता तुका वैभवान भोगूंक वेगी वेगी जेजू वर माता नमस्कार तुका करता जो तुका दिता नमस्कार तुका करता
소두가 되다. आमचो आयचो विशय आमच्या निराशेपणांत जेजू आमचो परमासो. आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत निराशेपण केन्ना ना केन्ना भितर सरता. आनी जेजूच्या जिवितांत हेच निराशेपण भितर सरलें. ताच्या शिसाच्या जिवितांत निराशेपण भितर सरलें. पूण जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां भरवासो. भरवासो की एक मोहिमेमोन जिवीत आमकां रावता. कितें तरी बरें आमकां रावता. आमच्या निराशेपणांत जेजू आमचो सांगात जाला. त्या वेळार आमी जेजून दिलोली सगळी देणी आमच्या मनांत नियाळुया आनी देवाक ह्या वेळार अर्गां दिवया. आमी देवाक अर्गां दिवया कित्याक आमी आजून जिवी आसा. आख्खे संवसारभर लोक कोश्टवता. जायतो लोक मेला. आमकां देवान आजून जिवी दवरल्यात. आमच्या गोंयांत हें दुयेंस तितलें ना, देखून आमी देवाक दिनवासुया. आमी दिनवासुया आमचे कुटुंबा पासून. आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या पासून ती आमचे सांगात आसा. आमच्या भुरग्यां पासून, आमच्या आवय बापाय पासून. देवाचे देणे ती आमकां आनी तांचो वालोर अदीक आमकां कळोन येला. कित्याक आमी आतां चडशीं घरां आसतात आनी घरांत आमच्याच मनशाचो आमकां वालोर सजमून येयला. देखून तांच्या देणे पासून देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिवया जायत्यो आमच्यो दोतोरो आनी नर्स्यो ह्या मारेकार पिडेन आड झुजतात. दीस रात वावर करतात. पेशंट आसात तांची बरी काळजी घेतात. फावो ती वखदां तांकां दितात. तांचो परामर्श करतात. देखून देवाक अर्गां दिवया. देवाक अर्गां दिवया जायते बरे मनाचे मनीस उदारपणी दुसऱ्याक आदार दितात. आपलें नांव गाजयनात. ओगेपणी सगळ्यांक आदाराचे जातात. असल्या मनशा पासून देवाक अर्गां दिवया. आनी सगळीं जीं बरेपणां देवान आमकां फावो केल्यात ती आमच्या मतीन नियाळुया आनी ओगेपणी देवाक अर्गां दिवया.
सगळी आमची आर्गाची मागणी एकठांय करून आमी गायन घेवया E2 आर्ग तुका सुम्या. आर्ग तुका सोमिया, आर्ग तुका दोलिया, आर्ग तुका आतारी संस्कार. तुवें म्हाका रोसोय तुजो मोगोच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्या, तुवें म्हाका वेचलोय सासा सुखात पावच्या. दोरी म्हाका फावो न्हय, सोम्या म्हाका फावो न्हय, दोरी म्हाका फावो न्हय, सोम्या म्हाका फावो न्हय. आर्ग तुका सोमिया, आर्ग तुका दोलिया, आर्ग तुका आतारी संस्कार. ह्या वेळार आमचे काळीज मौन आमी शांत करूया. देवाचें उतर जावन आसा एके पाजलोले तलवारी भाशेन आमच्या काळजा मनांत तें रिगता आनी आमच्या जिवितांत बदलणे हाडटा. ह्या वेळार हेच देवाचें उतर मोगतीपणान आमी आयकुया. मार्कू पोरमुडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोनवार सोरल्या उपरांत वचून जेजूचे कुडीक लावून मागदालाची मारिया, जाकोबाची आवय मारिया आनी सालोमे यांनी मुरमुळीत मसालो विकत घेवन हाडलो. आनी सातोळ्याच्या पयल्या दिसा भोव सकाळी सुर्याक उदेताना त्यो अस्तऱ्यो समाधीशी आयल्यो. त्यो एकामेकाक म्हणटाल्यो, समाधीच्या तोंडावेली फातर कोण आमकां लुकलून दितलो? पूण नदर मार जाल्यार ती फातर बरीच व्हडली आसुनूय धुपडलोली ताणी देखली. समाधींत भितर सरून धवे आंगले न्हेसलेलो एक तरणाटो उजव्याक बसलेलो ताणी देखलो आनी त्यो खांपेल्यो. पूण तरणाट्यान म्हळें, भियोनाकात, खुर्सार मारलेल्या नाजारेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवन केलो, तो हांगा ना. ताका दवरलेलो तिसवाक पळयला. पूण आतां वचून ताच्या शिसांक आनी पेद्रूक अशें सांगात, तो तुमच्या आदी गालिलेयाक येता. ताणें सांगलोले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. भायर सरून त्यो बायलो समाधींतान पळून गेल्यो. तांचेर सुटलेलो भंय आनी खापेरो आनी ताणी कोणाकूच कांय सांगलें ना, कित्याक त्यो भियेलोल्यो.
जेजू क्रिस्ताची बरी खबरी. ह्या वेळार शांत मनान देवाचें उतर जें आमी आयकलां तें आमचे मोतीन घडोवया. ओगेपणी जेजूक पळोवया आनी हीच ताची उतरां आमच्या मनान काळजान आमी रिकोवया. मोगाळ बाफा भयणीनो, ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ केल्यार आमकां एक वस्त परतून परतून दिसून येता, ती म्हणल्यार ज्यो वस्तू मरणाक लागतात त्यो फोंड आसा ताची जेजूची कूड ती सोदतात, मेल्ली कूड. तेच भाशेन ती सगल्यो वस्तू घेवन येयल्यात हो परमळ जेजूचे कुडीक लावंक. आनी ताचो आख्खोच लक्ष फोकस आसा तो मरणाचेर. जें कितें एका मेल्ल्या मनशाक करतात तेंच ती करूंक तांचो आख्खो लक्ष आसा. ती मागीर मुखार चिंततात समाधीचेर एक फातर आसा तो कोण काडून दितलो आमकां. आनी मागीर ओजा ही फातर काडलो ती आसा, व्हडली ती हालोवंक जायना तसली फातर काडून कुशीन दवरल्या. फोंड उक्तो आसा, भितर वचून पळयल्यार जेजू ना. आनी देवदूत तांकां दिश्टी पडून सांगतात तो हांगा ना. भिवू नाकात, देवान ताका पुनर्जिवंत केलां. आयज आख्खो संवसार ताचें लक्ष आसा मरणाचेर. आमकां केन्ना ही पिडा येतली, आमी केन्ना दुयेंसाक सांपडटले, आमी केन्ना मरतलेत, ही भिरांत आमचें लक्ष सगलें आसा मरणाचेर, जे भाशेन ह्या बायलांचें आसलें. फोंडाचेर तो परमळ मेल्ले कुडीक लायतात ताचेर, जेजूचे मेल्ले कुडीक सोदूंक वेता ताचेर. तेच भाशेन आयज घडये आमचोय होच फोकस. आमचें कितें जातलें, भिरांतीन आमची काळजां भरल्यात, भिरांतीन आमी आसा, आमचें कितें जातलें. पूण देवदूत तांकां दिश्टी पडून सांगतात भिवू नाकात, कित्याक जेजू पुनर्जिवंत जाला आनी हो पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू आमचो भरवंसो. आयज हो जेजू आमचे मुखार आसा, आमच्या दोळ्या मुखार आसा ह्या उड्या रुपान. आनी हो संदेश जेजू आमकां सांगता भिवू नाकात, कित्याक हांव पुनर्जिवंत जाला. मरण आनी जिवीत
म्हज्याच हातांत आसा. मरणाचेर हांवें जैत वेला. फोंडाक आनी पळोवंक राव नाकात. फोंडाचेर तुमचें लक्ष घाली नाकात. पूण हांव पुनर्जीवन जाला म्हजेर घालात. आनी तो देवदूत तांकां सांगता, तुमचे फुडें जेजू वेता आनी थंयसर तो तुमकां मेळटलो सांगले प्रमाणे. थंय तुमी देखतले. आयज हो जेजूचो उलो आमकां. हांवें मरणाचेर जैत वेला आनी तुमी म्हजे सांगात आसात ती मरणाचेर जैत करतली. देखून आमचे हुस्के कोती सगळे जेजूच्या हातीन दवरुया. ताचे पांयाशी दवरुया आनी जेजूक सांगुया, तुवें जैत वेलें. ते भाशेन आमकांय जैत व्हरूंक आदार दी. आमचें लक्ष मरणाचेर न्हय पूण जिविताचेर दवरूंक आमकां आदार दी. आमी सगळीं दिवी घालुया. आनी आमची मागणी आमी जेजूच्या हातीन दवरुया. सगळ्या संवसारा पासून मागुया. संवसारांत गंभीर परिस्थिती आसा. आयज आसलोलो मनीस फाल्यां ना जाता. आयज बरी आसलेली मनशां फाल्यां दुयेंत पडटात. आख्ख्या संवसाराक जेजूच्या हातीन उबारया. ही पिडा पयस कर म्हूण मागुया. आमचे पासून मागुया. ह्या दिसांनी आमकां मीस ना. आमी इगोर्जेर वचून मिसाक वांटो घेवपाक जायना. तेच भाशेन दुसरे वस्तूंनी मागण्यांनी मागण्याचे रितीनी आमी वांटो घेवंक जायना. असल्या वेळार आमचो भावार्थ आलोना जावं. ओदीक जेजूचेर आमचो भावार्थ थीर उरोवंक आमी मागुया. आमच्या घरांनी आमी मागण्यांक ओदीक मोल दिवंक. फामिलीचे मागणे चुकोय नासतना दर दिसा करूंक आमकां जेजूचो आदार मागुया. सगळ्या दोतोरां नर्सी पासत मागुया. ती आपलो जीव रिस्कार घालून दुसऱ्यांची सेवा करतात. तांकां देवान राखूंक आनी दुसऱ्यांची उमेदीन सेवा करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. ह्या वेळार तुज्यो कसल्यो गरजो आसात त्यो ओगेपणी जेजूक सांग.
सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलेले मागणे म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मास. आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां घाल. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाताना गान घेवया R35. Rapidlia portea, sastrangino mancorda, solo Dio leuride, Salvador no modorda, sui pace visciorante, Gospoda Buddha-Bogar, Tirmaro October, Sui porte visciorina, Priticia Papancha, Zoidihon Budatacha, Burgotun Kazadona, Unduya Makaluya, Sulipajanan Chebodo, Mogacha Somskarko Rate Mola Manivya Sasna Sasna. Amen. प्रार्थूया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास पडून दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुठाची भोगती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबनासतना तुजे सुरवणेचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. आशीर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागुया.